नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. भारत सरकारान 33% रिजर्वेशन वुमन्सांक धरून एक बरो पावल घातलेलें आसा. हांव तें वेलकम करतां. आतां गोंयांत आमच्या 40 सीट आसल्या कारणान 12 सीट आमकां रिजर्व म्हणजे बायलांक वयतले. पूण गोंयकारांक तुमकां एक सांगता, हें समज जालें सुद्दां न्हू, ही 12 सीटाचेर मरे विरोधी पक्षान सत्ताधारी हेंचेच फॅमिलीचे मेंबर थंय आसतली बायलां, कोणाची मेवणी, कोणाची बायल, कोणाची आवय, कोणाची भयण. 110% तुका सांगता. सरकाराक सांगता तुमी 33% रिजर्वेशन दिला पळय, तशें सिलिंडराचेर 30% डिस्कावंट दिया. जी बायल आयज हांवें पयलीं बायलां रस्त्यार धरून त्या उमेदीन भायर सरलेली पळय, तेच्या पेक्षा तुका डबल उमेद जातली बाबा. सरकारान आमकां रिजर्वेशन केलें, त्याच बरोबर आमकां 30% घरगुती सिलिंडराक हें दिली म्हणून, सुटका दिली म्हणून. हें तर करशीत जाल्यार सरकाराक वालोर. प्रमोद सावंत एक ठराव घेवन स्पेशल अधिवेशन आपय आनी कितें सांग, 30% आमी सिलिंडराचेर डिस्कावंट दितले म्हणून. तेन्नाच खरें म्हणशाले आमची गोंयकाराची जी सर्वसामान्याची बायल आहा पळय ती सुखी येतली. देव बरें करूं.